गोंय सरकाराच्यो सरकारी नोकर भरती आतां गोंय कर्मचारी निवड आयोगा कडल्यान जातली। गोंय सरकारान तसो आदेश मंगळारा जाहीर केला। सरकारान काडिल्ल्या परिपत्रका प्रमाण क गटाच्यो नोकऱ्यो ह्यान मुखार गोंय कर्मचारी निवड आयोगा कडल्यानच भरती करतले। तशेंच 8 ऑगस्टा उपरांत संबंदीत खात्या कडल्यान जायरात दिल्ले सगळे नोकरे रद्द जातले अशें कळयलां। गोंय कर्मचारी निवड आयोगा कडल्यान नोकर भरती करपाचें परिपत्रक जाहीर जाल्ल्यान गरज नासतना आपणाक जाय तसो पयलीं सारके संबंदीत खात्या कडल्यान नोकर भरती करपाचें आतां बंद जातलें। फाटले विधानसभा अधिवेशनांत गोंय कर्मचारी निवड आयोग स्थापन करपा खातीर बिल पास केल्लें। विधानसभा अधिवेशन जातकच कांय दिसांनी गोंय मेडिकलांतल्या हजारांनी नोकर भरती करपा संदर्भात जायरात प्रसिद्ध केल्ली। उपरांत गोंय कर्मचारी निवड आयोगा वयल्यान नोकर भरती करपाचेर मुखेलमंत्री आनी संबंदीत खात्याच्या मंत्र्यां मदीं वाद चलतालो। तो वाद फाटले मंत्रिमंडळ बसकेंत निवाळ्ळ्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन मुखेलमंत्री सावंताच्या हजरेन जाहीर केल्लें। आतां गोंय मेडिकल कॉलेज आनी हेर सरकारी कार्यालयांत 8 ऑगस्टा उपरांत जाहीर जाल्ले सगळे नोकर भरती गोंय कर्मचारी निवड आयोग करतलो।